नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी काल सावन दिसाक 2 फावटी ह्यो लायव्ह अपडेटी घेवन तुमचे म्हऱ्या येतात. पयली गजाल म्हळ्यार आयची आनी सामकी इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा ती म्हळ्यार मुख्यमंत्री वास्को गेलो नियाळ घेवपा खातीर. आनी त्याच बरोबर दुसरी गजाल आसा की सकाळी सावन गोंयांक 31 केसी मेळ्ळ्यात. त्या 31तल्यो ऑलमोस्ट 23 केसीस ज्यो आसात दोज केसीस आर फ्रॉम मांगूर. सो कितें आहा परिस्थिती, ग्रावंड रियलिटी कितें आहा, मुख्यमंत्र्यान वचून कितें केलें ह्या सगळ्यांचेर आमी हे करूया. सगळ्यांत पयलीं विक्रम नायक आसा म्हजे बरोबर वास्को सावन. सो विक्रमा कडच्यान आयकुया मांगूरची परिस्थिती कितें आहा, वास्को सीएमान कितें केलें ह्या सगळ्या गजालींचेर. विक्रम, वॉट इज द अपडेट? सीएम कितें उलयलो आनी सद्याक इन्फॉर्मेशन कितें येता ऑन ग्रावंड झिरो? सर सद्याक तरी पयलीं 48 केसी आशिल्ल्यो मांगरान. आतां आयज आयकूंक येता की आनी 23 पॉझिटिव्ह जाल्या. सो मांगराची जी टॅली आसा ऑलमोस्ट 70 क्रॉस जाल्या आयज. आनी सद्याक तरी परिस्थिती अशी आहा की देर इज अ लॉट ऑफ पॅनीक म्हणजे आतां लोकांक आतां भंय दिसपाक लागला की हे जे लोक आयज रिजल्ट दाखयतात 23 एडिशनल आनी जे काल 48 आशिल्ले 70 जेन्ना एक एरियाच्यान क्रॉस जाता दे आर स्टील इन द कंटेनमेंट झोन. पूण तरी आसतना हे आतां लास्ट मोमेंट थोडे दीस पयलीं लोकांक खबरूय नाशिल्ले की ते पॉझिटिव्ह आसूंक शकता. आनी आयज जेन्ना कळ्ळें की इतले व्हडले प्रमाणान इतल्यो केसी पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्या मास टेस्टिंग करतकर लोकांच्या मनान एक बरो व्हडलो भंय निर्माण पडला की आतां फुडें कितें जातलें, कितले लोक आनी फुडें भायर सरतले. कित्याक जी ती एरिया आसा इज अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. 2000-3000 लोक त्या हातून रावता. कितले लोकांक पॉझिटिव्ह जाले आसतले, ते खंय खंय गेले आसतले, हाजे पयलीं ते आतां खंय भोंवताले आनी ते कितें करताले आनी कोणाक मेळ्ळे. सो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न एक निर्माण जाता. सद्याक तरी आतां परिस्थिती अशी आहा की आतां थोड्या बँकांनी एक आयज एक चडशे एक जॉयंट मिटींग घेवन डिसायड करपाचें आहा की इवन बँक्स जे आसा नाव दे कॅनॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम डेपॉझिटींग द मनी ऑर विथड्रॉईंग द मनी. सो थोडे एखादी 2 कावंटर ओन्ली डेजिग्नेटेड फॉर डेपॉझिट आनी विथड्रॉवल अशें दवरपाचें. फुडें कशे स्टेप्स घेवपाचे हाजेर सद्याक प्रयत्न चालू आसा. आयज सीएम साऊथ गोवा कलेक्टर अजित रॉय हे वास्को आयिल्ले आनी वास्को येवन मागीर तांच्यांनी पयलीं दामोदराच्या देवळान दर्शन घेवन देवाक पांय पडून मागीर आयज एक जॉयंट मिटींग जाली. मिटींग इन द सेन्स म्युनिसिपालिटीन भितर मिटींग जाली. सगळे कावन्सिलर आशिल्ले, चेअरपर्सन आशिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो, चीफ ऑफिसर गौरी सांकवाळकर आशिल्लो, साऊथ गोवा कलेक्टर अजित रॉय आशिल्ले, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक, वास्कोचो आमदार कालू सालमेता हे सगळे आशिल्ले. सो देन सीएम जेन्ना आयलो आनी जेन्ना सीएमान एक मिटींग घेतली, एक फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज द सिच्युएशन ऑफ द लॉकडाऊन. तेन्ना साऊथ गोवा कलेक्टर आनी सीएमान अशें सांगलां की सद्याक तरी तांचे हिशोबान दिस इज लोकल ट्रान्समिशन, दिस इज नॉट कम्युनिटी ट्रान्समिशन. तांच्यांनी सांगलां की वास्कोचे आमदार जे आसा कालू सालमेता हांच्यांनी जायते दीस जाले की एक डिमांड केला की हांगा लॉकडाऊन जावचो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी. पूण सीएम सद्याक म्हणटा की थोडे लोकांक जे टेस्ट केल्ले विच आर आउटसायड दी कम्युनिटी म्हणजे जे आतां मांगरान आसा थोडे लोक जेन्ना भायर आउटसायड मांगूर एरिया जेन्ना टेस्ट केले अराउंड 75-80 तांच्यांनी टेस्ट केल्ले अशें ते म्हणटा. पूण ते सगळे नेगेटिव्ह आयले आनी हाजे खातीर देर इज नो पॅनीक. तांचें म्हणणें आसा की दिस इज स्टील अ लोकल ट्रान्समिशन एंड नॉट कम्युनिटी ट्रान्समिशन बिकॉज दे अकॉर्डिंग टू द सीएम तो म्हणटा की जे इन्फेक्शन आसा इज कंटेन्ड ओन्ली इन दी मांगूर एरिया. ते म्हणटा की मांगुरांतल्यान भायर अजुनूय इन्फेक्शन पावूंक ना. पूण एका वाटेन जर आमी पळयत हे जे लोक कामगार आशिल्ले, काल एक न्यूज आयली की एमपीटीचो एक तो स्टाफ पॉझिटिव्ह जालो, कदंबाचो एकटो स्टाफ पॉझिटिव्ह जालो, गोवा शिपेडाचो एकटो ड्रायव्हर पॉझिटिव्ह जालो. जरी आतां मनान लोकांचे डावट कितें आसा, सीएम सांगता की अजुनूय मांगरांतले भायर पावूंक ना. पूण न्यूज अशी येता की भायर जे लोक कामाक वताले ह्या वाठारांतले तांचे अजुनूय पॉझिटिव्ह टेस्ट येवपाक लागल्या. सीएमान हेंय सांगलां की लोकांक पॅनीक करपाची गरज ना आनी सपोज तुमी कोणाच्या संपर्कान जरी आयले फर्स्ट थिंग यू हॅव टू डू इज गो इन फॉर होम क्वॉरंटायन. तांच्यांनी सांगल्यार तुमकां जाय जाल्यार फुडें तुमी कितले तुमकां जरी भंय दिसता यू कॅन कम टू दी पीएचसी. प्रायव्हेट डॉक्टरा कडेन वचचे परस तुमी पीएचसीन वचून एक टेस्ट करून घेवची. पूण सद्याक एक बरोबर जायत्या लोकांनी गर्दी करून थंय वचून आपले टेस्ट घेवपा सारकी परिस्थिती ना अशें सीएमान अजुनूय मेंटेन केल्लें आसा. सीएम इज सेइंग देर इज नथिंग टू वरी. पूण अदर वे अराउंड जी सत्य परिस्थिती आसा की लोक अजुनूय सारके भिवून आसा. लोकांच्या मनान अजुनूय एक भंय निर्माण आसा. सीएम जरी सांगलें की देर इज नो रिजन टू पॅनीक तरी आसतना मनान एक भंय आसतातूच मनशाक की जायते लोक जे आसा हांगा थोडे कामाक आसा, थोडे कूक म्हणून आसा, थोडे कोणाच्या घरान मेड म्हणून आसा, थोडे लोक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान आसा. सो हे खंय खंय पातळ्ळे आसतले म्हणून हाजेर एक भंय लोकांच्या मनान अजुनूय आसा. काल एक लॉकडाऊन जाता म्हणून आनीक गजाल दिश्टी पडली ती वास्कोन खचाखच लोक मार्केटान वचून लोक शॉपिंग करपाक लागले, सामान घेवपाक लागले, भाजी व्हेजिटेबल घेवपाक लागले.
आता त्या बोवाळान भितर जायते सोशल डिस्टन्स थोड्या जाग्यार आशिल्ले, थोड्या दुकानांनी केल्ली, थोड्या दुकानांनी करूंक ना. आनी लोकांचे मार्केटान जेन्ना भीड पावली तर आता असले परिस्थितीन जेन्ना 70 एका वाड्याचेर पॉझिटिव्ह येता आनी दुसरे वाटेन जेन्ना मार्केटान सततच गर्दी भरता, these are two different sides of the same city. आणि सद्याक तरी लोकांक अजुनूय भंय मनान आसा की हाजे फुडें कितें जातलें, वेदर दिस ट्रॅव्हल हिस्ट्री इज फाउंड ऑर नॉट, तांचे ट्रान्समिशन, वॉट इज द कॉज ऑफ ट्रान्समिशन, तांकां खंयच्यान व्हायरस लागले, ताणें कोणा कोणा कडेन ते पावयले, खंय खंय ते गेल्या, हाजेर एक व्हडलो प्रश्न सद्याक आतां वास्कोन निर्माण आसा. सद्याची परिस्थिती वास्कोन अशी आसा की लोक भिवून आसा, बट सीएम तांकां एक धीर दिता की सद्याक पॅनिक करपाची गरज ना, इन्फेक्शन इज कंटेन ओनली इन इन मांगूर. ओके थोडे लोक विक्रम, असे म्हणटा सर की या गो हेड. थोडे लोक आता अनेक म्हणजे सिच्युएशन अशें आहा की थोड्या लोकांचे आता जेन्ना आमी उलयले म्हणजे दे आर नॉट कमिंग आउट इन द ओपन, पूण थोडे लोक अशें म्हणटा की जेन्ना इमिजिएटली एक जागो कंटेन केल्लो, जेन्ना कंटेनमेंट झोन करताले तेन्ना जायते लोक खंय दनपारां म्हणजे 4 सुमार तो कंटेनमेंट झोन केल्लो. जेन्ना कंटेनमेंट झोन करताले तेन्ना पुलिसान सगळ्यांक एकूच सांगलें की तूं कोणाकूय आतां भितर वचपाक मेळचें ना आनी कोणाकूय थंयच्यान भायर सरपाक मेळचें ना. सो थोडे अशेंय म्हणटा की जेन्ना अशें डिक्लेअर जालें की भितर गेलो जाल्यार तुका भायर येवंक मेळचें ना, तेन्ना जायते लोक जे मांगरान रावताले तांची थोडी घरां जुवारी नगर आसा, थोडे सोयरे आसा, सो ताका लागून ते थोडे लोक जे आसा, लोकांचे अशें म्हणणें आसा की थोडे लोक जे आसा दुसरे कडेन वचून रावल्या. सो आतां ते थंय पावले काय ना दॅट हॅज टू बी फाउंड आउट. सीएमान सांगलां की जे वेगळे वेगळे स्लम एरिया आसा म्हणजे वास्कोन जशे खाडेवाडा आसा, जावं बायणा आसा, जावं फकीर गल्ली आसा, जावं जुवारी नगर आसा, ऑलरेडी सर्वे तांच्यांनी चालू केल्लो आसा मामलेदाराक बी धरून की सद्याक ते सर्वे करता की कोण खंय खंय भायर गेल्लो, कितें जाल्लें, कशें विकता. मेजर इफेक्ट ताजो अशें आहा की अशे लोक आयकूंक दिसता की थोडे लोक म्हणटा की मांगरांतले जे लोक वेगळे वेगळे लोक आशिल्ले ते हांगा वास्को मार्केटाचेर येवन नुस्तें घेवन सगळ्या घरांनी वचून विकताले. सो देर इज अ लॉट ऑफ फियर इन द मायंड एज ऑफ नाव. द ओनर्स इज ऑन वॉट हॅपन्स नेक्स्ट. आतां फुडें हाजे कितें टेस्ट येतली आनी कशें जातलें ताजेर एक मेन निर्भर आसा हाजेर सिच्युएशन. थँक्स विक्रम, वील कम बॅक टू यू. सावयो मडगांव आसा, लौकीक पणजी आसा. हांव लौकिकाक घेता, मागीर आमी मडगांव या आनी थंय कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया. लौकीक, वॉट आर यू हियरींग? कारण एक गजाल जाली की एज फार एज मांगूर इज कन्सर्न आमकां खबर आहा अरावंड 23 केसीस. त्याच प्रमाणे +8 आनी 8 केसी मेळ्ळ्यात विच इज अ ट्रॅव्हल हिस्ट्री. सो वॉट आर यू हियरींग रायट नाव? वॉट इज युअर इनपूट? आनीक ते घेवया आनी मागीर मडगांव या. प्रमोद, 23 हेज्यो मांगूर हिलाच्यो ज्यो कॉर्डन केल्या थंयच्यो आनी बाकीच्यो आहा त्यो दुसरे कडल्यो, हितून ट्रॅव्हल हिस्ट्री आहा सगल्यांची. तितून अननोईंगली कोणाक जाला वा ताका लिंक मेळना अशें ना, पण एकूच केस आमकां डायरेक्ट मेळटा ती कलंगूटची एक ओल्ड लेडी. तिका पॉझिटिव्ह सांपडला आनी ती 2 काय 3 दीस फाटीं कितें तरी मुंबयच्यान ट्रॅव्हल करून गोंयांत येयल्या, प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून येयल्या. बट मातशें ती केस पळयल्या उपरांत कळटा खंय तरी मातशें लॅप्सीस आहा. तिची टेस्ट पयलीं जावना अशें आमकां हेल्थाच्या सोर्सांतल्यान कळटा. पयलीं टेस्ट जावना, मागीर तिका सिमटम्स दिसपाक लागले, मागीर ती प्रायवेट हॉस्पिटलान गेली आनी मागीर जीएमसीन पावोन तेंचे टेस्ट जाले कोविडा खातीर आनी मागीर ते पॉझिटिव्ह सांपडल्या अशें सोर्सा कडल्यान कळटा. आजून आमी कन्फर्म करता. आनी दुसरी मेजर गजाल तितूंतली ती सामकी रिलेटीव ऑफ कलंगूट पंच मेंबर, आनी पंच मेंबर जाल्या कारणान तेजे हें खूब आसता, मुवमेंट खूब आसता पंचांचो, आनी खूब लोकांक मेळप जाता. आमी सगळे डिटेल्स डिस्क्लोज करूं शकना, पण हांव आनी एक गजाल सांगपाक सोदता. आतां अशा स्टेजीचेर गोंय पावला की मांगूर पयले आमी, आतां ह्यो कलंगूटची केस पळयता. आतां सरकारान एक स्टेप घेवपाक जाय, एक स्टँड घेवपाक जाय आनी डिसायड करपाक जाय की बाबा हे ट्रॅव्हल हिस्ट्री जे आशिल्ले मनीस जे येता खंयच्यान, जे बाय रोड येता, बाय रेल येता, बाय फ्लायट येता, तेंची डिटेल्स आतां लोकां पर्यंत पाविल्ली बरी की लोक आपुणूच स्वता केअर घेतले बाबा हेका ट्रॅव्हल हिस्ट्री हाजे पासून पयस रावपाक जाय. आनी तो जर फुडलो मनीस जेका क्वॉरंटायन कंपल्सरी आहा, तो जर जाल्यार होम क्वॉरंटायन कंपल्सरी, तो फुडलो मनीस जर कायदो तोडटा, तो जर भायर येता जाल्यार तेजेर वॉच दवरपाक लोकांक बरें पडटलें, शेजाऱ्यांक बरें पडटलें, वा त्या लोकेलिटींतल्या लोकांक बरें पडटलें. नाजाल्यार एकटो कोणी मिस्टेक करतलो आनी एक मनीस
70 जाणांक 70 प्लस लोकांक पॉझिटिव्ह करपाक शकता मांगोर हिलार जाल्यार हें आमकां आतां स्टँड घेवचो पडटलो आनी सरकारान डिसायड करचें पडटलें की डिसायड करून आतां हे नांवां डिक्लेअर करपाची बाबा ह्या एड्रेसा वयलो हो मनीस अमके कडल्यान लौकिक यू आर सेईंग अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आनी डेंजरस गजाल ती म्हळ्यार तूं म्हणटा की जी कलंगूटची केस आसा तातूंत भितर 2 मेजर लॅप्सीस आसात ती मुंबय सावन आयली आनी ती येतगीर तिचें टेस्टिंगच जालें ना नंबर 1 दुसरी गजाल ती जेन्ना तिका सिमटम्स दिसपा लागली तेन्ना ती डायरेक्ट गव्हर्मेंट फॅसिलिटी भितर टेस्टिंगाक गेली ना ती खंय तरी प्रायवेट जाग्याचेर गेली So these are the two major things you are suggesting right now when we are talking about this one case from Kalangut. So that is your information. बरोबर आमकां आतां पर्यंत तरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा मागीर आमी थोड्याच वेळान ती सारकी कन्फर्म करून सांगूंक शकता पण इन्फॉर्मेशन रॉंग आसची ना तिचे टेस्टिंग खंय तरी लॅप्सीस आहा तिचे की ती भायल्यान येयल्यार तिची पयलीं टेस्ट जावपाक जाय आसली जशे एसओपीज गव्हर्मेंटाचे आहा ते खंय तरी स्कीप जाला असो दिसता आनी स्कीप जावन ती आतां घरा कडेन कशी रावल्ली खबर ना ती खंय रावल्ली ती हॉटेलान रावल्ली काय ती एक प्रायवेट फ्लॅट घेवन वा फॅमिली बरोबर रावल्ली आतां हे सगळे डेंजरान येवपाक शकता आनी तिका सिमटम्स मेळ्ळे तेन्ना ती ते आपूण बाबा ट्रॅव्हल हिस्ट्री आहा हे सिमटम्स आपल्या कोविडाचे सिमटम्स आहा म्हणटकूच तिणें टेस्टिंगा डायरेक्ट वचपाक तशें जाल्यार ती खंय तरी प्रायवेट हॉस्पिटलान गेली थंयच्यान सिमटम्स नोट जावन तिका टेस्टिंगा खातीर गव्हर्मेंट फॅसिलिटीन धाडल्या So Lokik, ही केसीचे yeah, एक्झाम्पल go ahead. घेवन हे केसीचे एक्झाम्पल घेवन आतां ह्या स्टेजीचेर पावला की शेजारच्या लोकांक वा सायडीच्या लोकांक वा ते लिंक लोक जे सरावंडींग लोक आसता जिंकां ते म्हणजे लागीं आसपाक शकता तांकां इन्फॉर्मेशन पावपाची गरज आहा की बाबा अशे लोक हांगासरल्यान येयल्या दुबयच्यान येयल्या वा एब्रॉडच्यान येयल्या मुंबयच्यान येयल्या कर्नाटकाच्यान येयल्या ते अमके अमके कडले लोक अमके कडेन रावल्या ही इन्फॉर्मेशन पब्लीक करपाची गरज सध्या दिसपाक लागल्या ना लोकीक एब्सोल्युटली करेक्ट म्हाका दिसता सरकारा कडेन आमी रिक्वेस्ट करतात की रायट नाव आतां काल ऑलमोस्ट 41 केसीस मेळ्ळ्यो बट जी मेजर प्रेस कॉन्फरन्स आसा लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवपाची ती काल जाली ना आज जातली काय ना हें आमकां पळोवचें पडटलें पूण one very important crucial thing is now the most government can do apart from the health initiatives that government is taking is give information to people so that people are aware. I don't think anybody wants to panic unnecessarily. आज जशी विक्रम सांगता वास्को लोकांच्या मनात जेन्युइन गजाली आहात की बाबा की जातलें सो तो भंय इफ वी स्ट्रीमलायन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जाल्यारच वचपाक शकता आज कलंगूटची केस आसा दॅट लुक्स अ व्हेरी सिरियस थिंग कारण जर टेस्टिंग जालें ना ती मुंबय सावन येतगीर जाल्यार कित्याक जालें ना ताका जबाबदार कोण आनी ताजे उपरांत ती खंय रावली कोणाक मेळ्ळी हें कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग जावप अत्यंत म्हत्वाचें कारण सिमटम्स येवपा लागतगीर पसून ती गव्हर्मेंट फॅसिलिटीक गेली ना ती प्रायवेट फॅसिलिटीक गेली इज अ फॅक्ट. At the same time, what we are hearing right now, almost confirmed report that the symptoms are those are severe symptoms. It was not that she was asymptomatic. It was not that she had no idea what is happening, but her symptoms are severe symptoms. So if there are severe symptoms, there is more risk of spreading the virus. So त्या दृष्टींतल्यान we frankly feel that government needs to come out in a more transparent manner and give more information regarding the patients that are seen positive now. Because लोक जितले अलर्ट आसतले सादूर आसतले म्हाका दिसता तितलेच लोक सरकाराक कॉपरेट करपाक शकतले. आय विल गो टू मारगांव वी विल गो बॅक टू लौकीक अगेन. सावयो मडगांवची परिस्थिती कितें आसा टेस्टिंगाची परिस्थिती कितें आसा कोवीड हॉस्पिटलूय आमचें प्रायमरी थंयच आसा आनी काल आमी उलयताले बॅड कॅपेसिटी बी म्हणून आज जर परिस्थिती पळयली म्हाका दिसता फाल्यांचो दीस सोंपता मेरेन आमची कोवीड हॉस्पिटलांतली बॅड कॅपेसिटी काबार जातली. सो वॉट आर द अरेंजमेंट्स डन इन दॅट डायरेक्शन? मडगांव जे कोवीड हॉस्पिटल आसा ESI हॉस्पिटलान थिंगासर आतां बॅड कॅपेसिटी वाडोवपाची तयारी चालू आसा. तशेंच आमकां हांगासर पळोवंक येता जे लोक भायरसून येता लायक गाडयेन आपली फूड गाडी घेवन येता तांकां पुलीस कंपल्सरी हांगा टेस्टिंगाक हाडटा. आमकां पळोवपाक मेळटा हांगासर फाटल्यान पळोवपाक मेळटा सर की
लोक हांगासर ऑलमोस्ट एक 200 to 300 लोक आता ऑलरेडी टेस्टिंगाक उबे आसा. तशेंच सकाळीसान लोक येत आहा वयता येता. सो आतां बाय इवनिंग आनी पासून लोक येतलो जो गाडयेन येतलो जावं आपली ओन गाडी घेवन बॉर्डराची क्रॉस करून येता तांकां बी पुलीस कंपल्सरी टेस्टिंगाक हाडटा. सो हांगा कंटिन्युअस 24 hours टेस्टिंग चालू आसा. Yeah, Sayod, thanks a lot. How Vikrama Marak, just going back to Vikram for one simple here. Vikram, कंटेनमेंट झोना भितर आज कितें चल्लां? टेस्टिंग खंय मेरेन पावलां? इज इट ओनली रिमेनिंग विदीन दोज 2 wards और टेस्टिंग भायरूय पावलां? ना तांच्यांनी आतां सद्याक टेस्टिंग चालू आसा. पयली दिसाक 200 घेतिल्ले, काल सुमार 350 360 कितें सॅम्पल घेतल्या. आयजूय चालू आसा. तशें लोकल कावन्सिलरांनी डिमांड केला की जे डॉक्टर्स चड हाडून एका बरोबर जरी टेस्टिंग करूंक मेळटा जाल्यार वी कूड हॅव गॉट बेटर रिजल्ट. आणि ते हिशोबान मास जे चॅकिंग आसा दॅट शूड बी डन इन अ फास्टर वे. पूण सद्याक सीएमान सांगल्या की नाव वी हॅव आयडेंटिफायड द मेन एरिया अराउंड 35-40 फॅमिलीज जे आसा, जो मेन जे फॅमिल्यो आहा विच आर व्हेरी कनेक्टेड टू द नेबरहूड, तांकां पयलीं ते आयडेंटिफाय करतात. ताजे मागीर दे हॅव डिक्लेअर्ड बफर झोन, म्हणजे 17 आणि 11 जो आसा दिस इज लायक अ बफर झोन. सो जेन्ना बफर झोनान ते वतले ताजेय टेस्टिंग जातले. मीन वायल तांच्यांनी हेंय सांगलां की जे लोकांक जेवण खाण आतां सद्याक जेन्ना पावस आसा, टेस्टिंग आसा, कंटेनमेंट झोन जाल्लो आहा, दुकानां बंद जाल्लीं आहा, थोडे लोक कितें आसा तांकां जेवण ना खाण ना, थोडे डेली वेज वर्कर आसा. सो तांकां सगळ्यांक एक नवे हेल्पलायनान तांकां आयज सांजेर मेरेन सगळें जेवण खाण भाजी हॉर्टिकल्चर थ्रू मिल्क सप्लाय सगळें चालू जातलें. जे कोण गरीब आसा तांकां फुकट जेवण खाण ते जे ग्रोसरीज लागता ते दितले. सो सद्याक तांकां सगळें जेवण खाण दिवन तांकां कोणाकूय उपाशी दवरिनासतना सगळे लोकांक आयडेंटिफाय करून त्या वाठारांतले सगळे टेस्ट ते घेतले. मीन वायल काल चिखले कॉटेज हॉस्पिटलान 2 कियोस्क घाल्ले आसा फॉर थ्रोट स्वॅब सॅम्पल कलेक्शन. आणि तातूंत फर्स्ट कस्टमर जो गेल्लो आणि जो फर्स्ट लॉन्च करून जे कियोस्क साऊथ गोवा आमचे चिखले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वॉज वास्को MLA कालू साल्मेदा. तांच्यांनी सांगलां की आपूण टेस्ट केली कित्याक आपले KTC स्टाफ थोडे पॉझिटिव्ह जाल्या, आपले जे ऑफिसान काम करता थोडे भांगरांतले आशिल्ले, आपल्याक इनिशियली आपल्याकूय दिसलें की आपूण टेस्ट करचें अँड पीपल शूड नॉट गेट स्कॅर्ड ऑफ कोविड. तांच्यांनी चिंतपाचें की आपूण एक टेस्ट करचें, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट एटलीस्ट दॅट ही शूड नॉट बी अ कॅरियर फॉर अदर्स. सो तांची टेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव्ह आयिल्ली आसा. सो देर इज नो रिझन टू वरी. भितर अजूनय टेस्टिंग चालू आसा. काल सुमार 400 टेस्ट स्वॅब्स कलेक्शन घेतलेले आसा. आयजूय थंय चालू आसा. फुडें कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. अजून टेस्ट तर थंय सद्याक चालू आसा ह्या डिपार्टमेंटाची. या विक्रम, थँक्स अ लॉट. हांव लौकिका मरा वता परत, कारण कलंगूटची केस इज द न्यू एंगल टुडे अँड दॅट एंगल कॅन रियली प्रूव सिरियस. At the same time, it can raise lot of questions about how our system is functioning. So, Lokik, how serious can this Kalangut thing be? कलंगूट एक एक्झाम्पल जालें जे आमकां नोट जालां, जे आमकां कळ्ळां, सोर्सीस कन्फर्म सोर्सीसच्या माध्यमांतल्यान कळ्ळां आनी कन्फर्मूय जाला की अशें जालां म्हणून. बाकीचे अशे कितलेशेच लोक भायल्यान येता, हितूंतल्यान एअरपोर्टा वयल्यान येता तेंचे डायरेक्ट टेस्टिंग जाता. भायल्यान येता तिंका टेस्ट करपाची फेसिलिटी आजिलो पत्रा दिवचे जाल्यार आजिलो कडेन आहा, अशी वेगळी कडेन आहा. पण अश्यो जर केसीस स्कीप जाता जाल्यार ही एक केस आमकां दिसल्या. अश्यो आनीक कितें आहा जाल्यार पळोवच्यो पडटल्यो. म्हणजे जे लिस्ट काडून बाबा कितले लोक भितर सरल्या, तितले सगळ्यांनी टेस्ट केल्या काय ना हें आतां फायंड आवट करचें पडटलें गव्हर्मेंटाक. जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना गव्हर्मेंटान एक 4-5 दीस पयलीं आजिलो हॉस्पिटला कडेन 700-800 लोक वांगडा टेस्टिंगाक येयले. ते पुलीस सेक्युरिटी नासले. इतलो बोळा जालो की त्या बोळा भितर एक 2-3 जाण कितें पुलीस आसले ते मॅनेज करपाक शकले ना. आनी त्या बोळा भितर थोडे बॉर्डरी वयल्यान डायरेक्ट हॉस्पिटलान पावले. ते थंयच्यान टेस्ट करनासतना गेले अशें आमकां आयकोपाक येयलें. हेंचे सगळे असले लोकांचे सगळ्यांचे परत हाडून म्हणजे डिटेल्स हाडून तिंका टेस्टिंगा व्हरचे पडटले. जाल्यार हो स्प्रेड खूब तिंका जर समज आहा कोवीड, तिंका जर इन्फेक्शन आहा ते कॅरी करता, इन्फेक्शन जाल्यार ते व्हायरस कॅरी करता जाल्यार ते खूब कडेन स्प्रेड करपाक शकता. त्यो सगळ्यो गजाली आतां टायट करच्यो पडटल्यो. खंयच म्हणजे मातशें काकुते घेवन आसना तेका आसतना एक वेळ अशें म्हणून लूज रावपाक जायना. खंय सारकें स्ट्रिक्टली सगळे फॉलो करचे पडटले. Lokik, काल राती तूं CMाक मेळिल्लो. वॉट इज द मूड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन?
काल जेन्ना आमी म्हटलें की सांजची 4:00 4:30 वॉर रुमान तेंची मिटींग जाता, जी स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी आहा तेंची मिटींग जाता. वॉर रूम आल्तिनो फॉरेस्ट ऑफिसाच्या मेन बिल्डिंगेन आहा. थंय जाल्या उपरांत सतत कितें जाता की एक ऑफिसर सीएम बंगल्यार येता आनी सीएमाक ब्रीफ करता कितें जालें तें डिसिजन्स कितें फुडें डिसिजन्स घेवपाक जाय ते. पूण काल आमी थंय आसले तेन्ना पळयलें की सगळेच नॉर्थ गोवा कलेक्टर, सावथ गोवा कलेक्टर, पुलिसाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, चीफ सेक्रेटरी, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू सीएम सगळे एकदम थंयची मिटींग काबार केली आनी ते सीएम बंगल्याचेर येयले आनी तेंची एक मिटींग पाऊण वर सुमार चल्ली. तेजे उपरांत मागीर सीएमाक मेळून 8:30 सुमार तेंचे लायव्ह केल्ले थंयच्यान. तेन्ना आमी चड फोकस आमचो आसलो तो कॉर्डनाचेर की कॉर्डन वाडोवचें पडटा काय कितें केसीस सांपडल्या कारणान. म्हणून सीएमान स्ट्रिक्टली सांगलें की आमी ते डिसिजन घेवना आनी गरज ना की मांगूर हिला भायल्यो केसी आमकां मेळना. मॅक्झिमम सगळ्यो केसी ज्यो मांगूर हिला मेळ्ळ्या त्यो कॉर्डन केल्ल्या एरियेंतल्योच आहा म्हणून. आनी थिंगा हॉस्पिटल फेसिलिटी म्हटल्यार बाबा इतल्यो केसी वाडटा आनी जर इतल्यो केसी वाडटा आनी हॉस्पिटलायज करपाक जाय जाल्यार तिची कॅपेसिटी कोवीड हॉस्पिटला कडेन तेणी सांगलें आमच्या कितें 220 अशी कितें तरी बेडेड फेसिलिटी आहा आनी वाडोवपाची आमचे कडेन सगळे प्रोविजन्स आहा. एनी टायम आमी वाडोवपाक शकता म्हणून गरज पडली जाल्यार. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव सावयो कडेन परत एकदां वता. सावयो जेन्ना ही कॅपेसिटी वाडोवपाचो प्रश्न येता कोवीड हॉस्पिटलाचो आनी टुडे वी आर ऑन द वर्ज ऑफ दॅट की आमी कॅपेसिटी सोंपता मेरेन रावपाक शकनात. आमी कॅपेसिटी आतांच वाडोवपाक लागपाक सुरू करचें पडटलें. वॉट आर यू हियरींग ऑन दॅट फ्रंट कॅपेसिटी बुस्टिंगाच्या कोवीड हॉस्पिटलाच्या नॉट क्वॉरंटायन कोवीड हॉस्पिटलाच्या कॅपेसिटी बुस्टिंगा विशीं वॉट आर यू हियरींग? कोविड पेशंट जे आहा ते सध्या आता ESI हॉस्पिटलान आसा. सो थिंगा ऑलमोस्ट 200 ची कॅपेसिटी रेडी करपाक जाता. तशेंच हांवें मागीर ते हें आसतलें की मोतीर जे TB हॉस्पिटल आहा थंयसर पेशंट वाडले जाल्यार थंय हें करपाक. आनी मागीर उपरांत हिंगा आमचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा हिंगा मडगांव थिंगाय बी ते ऑलमोस्ट 500 बेड्स हें करता. आनी तशेंच सर आयज आयकलां की इवन ते नॉर्थ गोवानूय बी एक कोवीड हॉस्पिटलाची तयारी समज जर हें जालें जाल्यार थंयसरूय घालपाची हें तेंची तयारी आसा. सो तूं म्हणटा की नॉर्थ गोवान या गो हेड सावयो. नॉर्थ गोवान बी सर एक कोवीड हॉस्पिटल जर हिंगा फूल जालें जाल्यार नॉर्थ गोवान बी ते घालतले. सो ESI हॉस्पिटल, TB हॉस्पिटल मोतीदोंगरावेलें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी एक नॉर्थ गोवाक आनीक हॉस्पिटल अशा 4 गजालींचेर गव्हर्मेंटाचें काम चला. सावयो इज रायट आउटसायड अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन मारगांव आनी तुमी पळोवपाक शकतले ताजे फाटल्यान जी लायन दिसता थंय लोक सामके लायनीक रावल्यात टू डू द टेस्टींग. सो केदी लायन आसा आनीक आमची आरोग्य यंत्रणेचेर हाजो कितलो ताण आसा म्हाका दिसता हाजी तुमकां पुराय जाणीव जावपाक शकतली. विक्रम, आय एम कमिंग बॅक टू यू फॉर वन दीस थिंग की कार्लोस आल्मेदा वॉज व्हेरी वोकल की वी नीड अ सिटी वायड लॉकडावन बी म्हणून. आज जेन्ना मिटींग जाली सीएमा बरोबर तांणी हे मुद्दे मांडलेच आसतले. बट वॉट इज अ पब्लीक सेंटिमेंट इन वास्को? एक कार्लोस आल्मेदाचो सेंटिमेंट जालो, सीएम सांगता तो सीएमाचो असेसमेंट जालो. बट वॉट इज अ पब्लीक सेंटिमेंट? वास्कोकारांक कितें जाय? आता सद्याक परिस्थिती अशी आहे की आज जेन्ना सीएमाची मिटींग झाली म्युनिसिपालिटीन तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की सद्याक तरी लॉकडावनाची परिस्थिती ना, वी आर असेसिंग द सिच्युएशन. आणि आफ्टर दॅट व्हेन कार्लोस आल्मेदा स्पोक ही अगेन इन्सिस्टेड दॅट लॉकडाऊन इज दी सोल्युशन. आता जालां कितें, म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन म्हणटा वी मस्ट गो फॉर अ लॉकडाऊन. काउन्सिलर सगळे 25च्या 25 हॅव कम आउट इन द ओपन डिमांडिंग अ लॉकडाऊन. कार्लोस आल्मेदा जो आसा ही इज इन्सिस्टिंग अ लॉकडाऊन. आणि लोकांच्या मनानूय अशें दिसता की लॉकडाऊन करीत जाल्यार एटलिस्ट लोक भायर भोंवपाचे बंद जातले. मे बी इफ दे आर लॉकडाऊन फॉर अबाउट 14 days जे कोणाक कितें सिम्पटम आहा ते पळोवन येतले. जे मनीस भायर सरचे ना जावं कोण एकामेकांक मेळचे ना. सो देर इज अ लिटल बीट लेस रिस्क. लोक प्रिपेर्ड आसा मेंटली. पूण सद्याक एक्टिवेट जातलो जावचो ना हें खबर ना. काल पॅनिक बायींग जालां, लोकांनी थोडें सामान भरलां. आज while many are happy that there is no lockdown, some are thinking that probably there should have been a lockdown. So हातून भितर एक डिवायड जाला अशें की लॉकडाऊन जाल्लें जाल्यार लोक भायर सरचे नाशिल्ले. देर वूड बी लेस चान्सीस ऑफ ट्रान्समिशन इफ एनी. म्हणजे देर कूड बी अ चान्स. देर मे म्हणजे
खंयचो कोण मनीस कोणाक मेळा, ओपन जेन्ना सगळें आसता तेन्ना प्रत्येक मनीस घरांतलो भायर सरता, तो एकामेकाक मेळटा, कोण कोणाच्या दुकानान वता, कोण सामान घेता, कोण एकामेकाक मेळटा, हात दिता. So if there is a lockdown, this chance will not be there, and there will be less risk of any transmission. सद्याक जेन्ना लोकल ट्रान्समिशन आमी म्हणटा, people are also wondering if it could be a community transmission. So थोड्या लोकांक जाय की लॉकडाऊन जाल्लें because people are mentally prepared. आतां we have seen that in the past we have gone down to lockdown 1.0, 2.8, 3 लॉकडाऊन जाली, relaxation आयली. Initially lockdown चड stringent आशिल्लो. But now the CM is saying that we will go in for ruthless sealing, म्हणजे जे कंटेनमेंट एरिया आसा तातून आमी चड स्टेप्स घेतले. We will contain them totally. ओके So विक्रम, there is no chance that people yeah. can come out from there. या तरी आसतना लोकांक थोड्या लोकांक दिसता की लॉकडाऊन जाल्लो एका वेळान बरो आशिल्लो म्हणून. या विक्रम, थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका लोकांक 2 गजाली सांगपा जाय. पयली गजाल म्हळ्यार एज फार एज वास्को इज कन्सर्न, गव्हर्मेंटान एक स्ट्रॅटजी धरल्या की सद्याक सिटी वायड लॉकडावन नाका, वील वेट अँड सी. रायट नाव द गव्हर्मेंट एटलिस्ट फील्स दॅट कंटेनमेंट झोन आतां जो आसा तातूंत भितर ही गजाल कंटेन करपाक जाता. खरेंच जाता काय ना हें दिसता म्हाका फुडल्या कांय दिसां भितर कळटलें. दुसरी गजाल, कलंगूटची जी केस आसा दॅट केस इज व्हेरी व्हेरी सिरियस. की मुंबय सावन एक बायल येता, तिची टेस्टींग जायना, ती घरा वता, मागीर तिका सिमटम्स दिसपा लागतात, सिमटम्स सिवियर जातात, ताजे उपरांत मागीर ती गव्हर्मेंट टेस्टिंगाक वतना प्रायवेट हॉस्पिटलांक वता, त्या हॉस्पिटलांतल्यान मागीर तिका रेफर करतात आनी ती पॉझिटीव येता. आय थिंक दॅट इज द स्टोरी दॅट वी ऑल नीड टू फोकस अपॉन टुडे. कारण थंयची जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जातलें आनी थंयचे जे रिजल्ट्स येतले, आय थिंक दॅट वील डिटरमायन वेदर देर इज अनदर कंटेनमेंट झोन इन द मेकिंग ऑर नॉट. थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्टर्स. तुमी फिल्डार आसात, स्टे सेफ, टेक केअर. एट द सेम टायम गोंयकारा कडेन एकच मागणी, पॅनीक जायनाकात. वी वील ट्राय टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दॅट इज नेसेसरी अँड दॅट इज युजफूल फॉर एवरी गोवन. स्टे ट्यून्ड. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.